मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वाराणसी स्वमठांतू आमगेले पीठारोहण जल नंतर तीर्थक्षेत्रांतू आमगेले हे प्रप्रथम हांगा चातुर्मास्य व्रत जायत आसा। विशेष कसन की म्हळ्यारी आयच्या दिवसाक पयलीं आमी एक विशय कसन सांगता की म्हळ्यारी आमकां गोत आसा जन मस्त आयल्याची मस्त अनानुकूल जाता आसा, मस्त लोकांक अडचण जाता आसा। आमी कसन लेखिल्लें की म्हळ्यारी गांवतल्यान लोक येताची, गांवतल्यान आनी लोक येताना तांकां थंड करता म्हळ्यार कितें तरी एसी घाल्ले, किंतु लोक इतले आयले की म्हळ्यारी एसी थंड पडले। आणि आम्ही कशाने करचेक जायना ताजे उंच कशाने आणि खंयचे पदार्थ येईल ना थंड करचेक। आणि एक पदार्थच म्हळ्यार गंगा नदी, तर ती हांग वयरे ना आमी थंय वचका पडता। सो लोकाल उमेद इतले आशिल्ली की म्हळ्यारी आज ही घालील तसले व्यवस्था वैकेची आमकां तितले हे करचेक जालें ना मठ सान, किंतु हाजी कीर्ती व्हड आसा। आमी केन्नाय सांगताची की मूर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डदू म्हणून, तशीच आमगेले वाराणसी मठ सान असल्यार वैकेची हाजी कीर्ती मात्र अत्यंत व्हड आसा। कित्याक की म्हळ्यारी बिंदू माधवाले सन्निधान, तशीच पंचगंगा नदी ताजे संगमारी आशिल्ले तसले हे एक आमगेले वाराणसी मठ हे दिश्यक सान असल्यार उरल्यार वैकेची हाजे पावित्रता हाजे एक महत्व अत्यंत व्हड जावन आसा। तातूंत प्रथम जावन गे न्हू आयिल्ले तसले समाज बांधवांनी कसने कितले कष्ट जावो कसने त्रास जाल्यार वैकेची स्वामेल एक शब्दाक ना स्वामेल चातुर्मासा कितें उठू सहन करून गे न्हू तुमी इतलो सहकार दिता आसाची, ते सहकार दिले बद्दल आमी पयले ताजे बद्दल संतोष अभिव्यक्त करता आसाची। केलो लोकांक सकल आसाची, केलो लोक बिंदू माधवाले देवस्थाना लागीं आसाची। सो आमकां उठू दिसता त्या निमित्तान आमी हे उठू विशय सांगका पडटा, किंतु कितले जाता आमी तितलो प्रयत्न करत आसाची मुखावेल दिवसांतू आनी कशी बरे व्यवस्था करचेक। किंतु आमकां हांगा परमिशन मेळना, कित्याक की म्हळ्यार हे हेरिटेज सायट जावन आशिल्ले निमित्तान हांगा चड कसने करचेक जायना। कितलो अवकाश मेळ्ळे तितले हांतू आमी व्यवस्था केले। पयले हे देवाग्रह आतां हांगा एक बागेल दिसता असो तुमकां थंय आशिल्ले, किंतु लोकांक त्रास जाता म्हळ्यार कितें रे थंय एक रूम आशिल्ले थंय आमी गर्भगृह करून गे न्हू आज जनांक एक प्रसाद तरी घेवची तशी जावो म्हळ्यार कितें रे थंय आमी शिफ्ट करून गे न्हू नवीन एक गर्भगृह निर्माण केले। नाजाल्यार पयलीं हांगा मस्त लोकांक त्रास जाता आशिल्ले। सो कितले आमकां शक्यता आसा तितले आमी शक्यतो व्यवस्था करचेक आमी प्रयत्न केल्लो आसा, किंतु केलो लोकांक अंतू अनानुकूल जाल्लो आमकां समय गोत आसा, किंतु सहकार केले बद्दल वैकेची आमी संतोष अभिव्यक्त करताची। मुकाविले आणि 2-3 कार्यक्रम आसा तंतु वैकेची अशीची सहकार जावका म्हणून हे संदर्भारी आमी विषय प्रस्तावन केल्लो आसा। दुसरेच कसन की म्हळ्यारी बेंगलोर आसतानाची आमी घोषण केल्ले की आमगेले नेक्स्ट चातुर्मास खंय म्हणून, तेन्ना आमी एक लीव दिल्ले तुमी सांगले वाराणसी म्हणून। बट तेन्नाच आमी एक उडगास एक विषय सांगिल्ले, केलो विशय आमी सांगनाची म्हणून, केलो विषय आयच्या दिवसाक सांगका म्हळ्यार कितें रे त्या दिवस खाली ट्रेलर दिले। आज ही खरेची कसन विषय आसा हांगा चातुर्मास जावचे कारण कसन आहे इत्यादी आमी सांगताची। एक सर्व लोकांक गोत आसा की हांगा चातुर्मास कित्याक जाता आसा म्हणून, सर्व लोकांक गोत आसा की म्हळ्यार हे मठ स्थापन जावन 50-50 वर्ष जाल्ले म्हण उद्देशान, किंतु ताजे मागची आनीक 2-3 कारण आसा।
एक कारण कसन की म्हळ्यारी आमगेले हे 5वेचे चातुर्मास 2021 प्रथम जाले, 22 दुसरे, 23 तिसरेचे, 24 चौथेचे आणि 2025 हे आमगेले 5वेचे चातुर्मास आमगेले घडता आसा. आणि हे तीर्थक्षेत्र आम्ही कित्याक चूज केले की म्हळ्यार हांगा 5 न्हंय हांगा म्हणले पंचगंगा म्हणून सांगतात. पंचगंगा घाट मळे निमित्तान 5 न्हंयचे संगम हे हांगा आशिल्ले निमित्तान हे मठाक लागील आशिल्ले निमित्तान आम्ही 5वे चातुर्मास पंचगंगा नदीचेरीची घडका म्हणले एक आम्ही तशी एक आलोचन केले. दुसरं कसन की म्हळ्यारी 5 विषय असा. एक मठ स्थापन जावन मूल आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ हे स्थापन जावन कितले वर्ष जाल्ले आसा? 50 वर्ष जाल्ले आसा. आमगेले जे रामदेव आमगेल मठाक म्हळ्यार नारायण तीर्थ स्वाम्याक मेळून घेवन कितले वर्ष जाल्ले आसा? 50 वर्ष. हे दुसरे विषय. मठ स्थापन जावन 50 वर्ष. रामदेव पट्टादेव स्वाम्याक प्राप्त जावन 50 वर्ष. तिसरेच कसन की म्हळ्यार वाराणसी मठ स्थापन जावन कितले वर्ष? 50 वर्ष. चौथेच कसन की म्हळ्यार 50 दिवसांतू 50 कोटी राम नाम जप. आता 5वेच कसन आहे. 5वेच कसन की म्हळ्यार ते आमगेले गुरूक संबंध पाविल्लो आसा. आताची अनिल पैना तांगेल्या वक्तव्यांत तांणी सांगिल्लें आसा की आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानं एक 3 चातुर्मास हांगा केल्लो आसा. 1978, 2008 आणि 2015. त्या न्हंयशीची अनेक पंथा मध्ये मध्ये स्वामी आयिल्तना वाराणसींतू वास्तव्यकेची स्वामी 540 जाता. ते इन्विटेशन कोणाले तरी घरा आसले री तांणी जावका जाल्यार तांणी पळोवचें काडना. थंय सकल एक कडेन बरयल्लें आसा की स्वाम्यान आत्त पर्यंत तांगेल्या जीवमानांत 455 डेज तांणी वास्तव्य जाल्लें आसा म्हणून वाराणसी हे मठांत. तदनंतर हे चातुर्मास चाल जाले. सो एक 50-60 दिवस पर्यंत स्वामी हांगा वास्तव्य केले. सो त्या लेखान 515 डेज पर्यंत प्लस ऑर मायनस 515 डेज पर्यंत स्वामी येऊन पावले. कडेरी तेन्नाची स्वाम्याला एक मन आशिल्ले की मठ वैकेची 540 दिवस जात न्ही 540 वर्ष जाता. 540 वर्षाक आम्ही 540 दिवस हांगा राबले म्हणले का जाऊ का म्हणून स्वाम्याला मन आशिल्ले. ॲक्च्युली 2015 तुची स्वामी हांगा आशिल्तना ते अवकाश आशिल्ले आनी एक महिने राबले रचल्यार जावन वता आशिल्ले. किंतु तेन्ना स्वाम्यान केलें ना. तेन्ना स्वाम्यानं हांगा वास्तव केलें ना. 515 डेज जाले नंतर स्वामी मुकाबिल्या प्रयाणाक गेले. तेन्ना स्वाम्यानं एक हरशीची स्वाम्यान सांगिल्लें आमी मुखारी शिष्यांक घेवनूच आमी हे 540 दिवस परिपूर्ण करका 550 दिवस परिपूर्ण करका म्हणून न्हू. तेन्ना स्वाम्यानं एक मनान दवरून घेतिल्लें आमी एकल्यान करत नाका शिष्यांक घेवन शिष्याल सहितची आमी 550 दिवस परिपूर्ण करे ना. 545 डेज कितले जाता. नेक्स्ट चातुर्मास स्वामी शिष्याल वटूची हांगा राबून घेवन ते कसन एक संख्या आसा परिपूर्ण करून घेवेत म्हणून न्हू स्वाम्यान हें केलें. किंतु आज आमी आसाची आज गुरुनाची. त्यातकून आता पनवेल चातुर्मासान तुम्ही पळेल उरताले आम्ही एकले बशिले. थंय स्वाम्याला कसाने आसन नाशिल्ले. बेंगलोर चातुर्मासा वयके एकले बशिले. किंतु वाराणसी चातुर्मासा 2 स्वामी बसून घेवनूची चातुर्मास करतासाची म्हणल्यार उद्देशानची हांगा 2 आसन दवरिल्लें आसा. एक स्वाम्या कितेरी एक आमगेल कितेरी आनी तांगेलें आसन वैरी केलें आमी. कित्याक की म्हळ्यार तांणी गुरू तांकां गौरव दिवका तांगेले एक संकल्प परिपूर्ण जावका म्हणल्यार उद्देशान 550 दिवस कसन आसा ते शिष्याल वटूची परिपूर्ण करका म्हणल्यार कितेरी आमी गुरुले एक भावचित्र दवरून आमगेल गुरू आमगेल वटूची चातुर्मास करता म्हणल्यार एक भावन दवरून घेवनूची आमी ते संकल्प निर्धार करून घेवन हे चातुर्मास आमी निर्णय केले. 550 दिवस एक विषय उरल्यार वयकेची किंतु इंटरनली हे मनांत आमगेले आशिल्ले. सो 550 दिवस
स्वामीला हांगा वास्तव करता म्हणून एक मना आशिल्लें शिष्याल वटूची. सो त्या निमित्तानं आमी हे रितीर 2 आसन दवरून घेनू ते स्वाम्याकय आमी गौरव समर्पण करून घेनू. दोन्ही स्वामी मेळून घेवनूची चातुर्मास करता आशिल्ले उद्देशान आमी हे केलें. सो 5 विशय जाले आमगेले 5वे चातुर्मास न्ही तातूंत 550ची 5 विशय आमी धरून घेनू वाराणसीन तू आमी चातुर्मास करता आसाची. मठ स्थापन जावन 550 वर्ष, रामदेव प्राप्त जावन 550 वर्ष, वाराणसी मठ स्थापन जावन गेन 550 वर्ष, 550 दिवसा भितर 550 कोटी आणि स्वाम्यान हांगा गुरु सहित शिष्य सहित 550 दिवस वास्तव्य जाता म्हणले उद्देशान हे 5 विषय हे 5 विषय 5वे चातुर्मासाक पंचगंगा घाटारीची जाव का म्हणून घेनू आम्ही निश्चय केला. हे 2.5 वर्षा पहिले चिंतन केलेलं तसल विषय आज ते संकल्प परिपूर्ण जायत असा. सो इतले म्हळे मस्त मनान तू हे केले स्वामेल मनान ते एक भार आशिल्ले ते कशी जाव का आम्ही वापस कसं हे करचे जायना किंतु हे रितीर तरी स्वामेल एक संकल्प परिपूर्ण करचे म्हणून आम्ही लेखून घेनू हे एक संदर्भ आम्ही गांथून घेतले. तशीच आत्ताची उटू विषय सांगिल्लो आसा की कशी हे मठ स्थापन जाले, कशी हे जाले, किती जाले आणि वापस आम्ही तंत वतना ना रिपिटेशन चड जाता. आमगेले अध्यक्षांनी सांगिल्ले कडेरी आमगेले अनिल पैन सांगले कडेरी आमगेले अण्णप्पान ताणेय सांगले उठो विषय सांगले आणि वापस ते सांगले. बट आम्ही त्या विशयान तो अनेक विषय कसन तरी काढाय ते कसन की म्हळ्यारी केलो लोकांक कसन दिसता की म्हळ्यारी कोणाक तरी आरोप घाल म्हळ्यारी बेजार जाता माझ्यार आरोप घालाणे हे केले म्हणून. किंतु आमगेल नारायण तीर्थ स्वाम्याचेर आरोप जाल्ले निमित्तान समाजाक आजी हांग मठ जाल्लो आसा. खरे सांगचे क ते आरोप जायनाशिल्ले असल्यारी हांग मठ जायनाशिल्ले. हाँ आरोप जावचे नाही वय किंतु ते आरोपारी कसन जाले की म्हळ्यारी आज समाज बांधवांक फायदो पडला आसा. ते कसकी एक निमित्तान राय आकळले तो क्षमा प्रार्थी जालो. स्वाम्यान कडेरी एक विषय आमका कितलेक स्वाम्याक कळकळी समाजा बद्दल तेन्ना स्वामेल वटू समाज बांधव कितलो आशिल्लो की नारायण तीर्थ स्वामी बद्री तुलेन वाराणसी आयले तेन्ना आमगेल समाज बांधव कितलो आशिल्लो आमकां गोतना. तेन्ना आमगेल समाजाचे एक वटूक नारायण तीर्थ स्वाम्याक थंय आश्रम दीक्षा जाले हांग वाराणसी आयले पंचगंगा घाटारी ध्यान करता आशिल्ले हांगा मठ जाले. स्वाम्यान त्या रायान विचारिलतना आम्ही क्षमा प्रार्थी आसा कसेने एक सेव करका जाले असल्यारी स्वाम्यान कसेने विचारत आशिल्ले. स्वाम्यान कसेने विचार राय काशी राय म्हळे तेन प्रसिद्ध म्हळे कसन जाव का तुम्ही विचारत आशिल्ले किंतु आमगेल स्वाम्यान तांगेल कितेर कसेने विचारनासाची समाजा कितेर एक मठ जाव का म्हळे कितेरी स्वाम्यान मठ बांधून घेनू आज त्याची मठांत आम्ही चातुर्मास करचे तसं आमकां अवकाश मेळ्ळा. आणि त्या वेळेक खंय पंचगंगा नदीचेर साधारण विषय नाही म्हळे जय बिंदू माधव आसा आमगेल मठ स्थापन जावचकिंता पहिलेची बिंदू माधव आसा. सो बिंदू माधवाले समीपाक सायडाकची आमगेल मठ आशिल्ले. आतां जे पडली तुमकां दिसता आसा ते पडली कडेर जाल्ले आतां कसं पडली दिसता आसा ते कडेर जाल्ले ते औरंगजेबा कालाचे विषय तुम्ही कुटूची समजून घेतले रडना. सो तेन्ना कालाचेरी ते बिंदू माधवाक थंयतुल्यान स्थळांतर कोरनू कडे कितले दिवस गंगा नदींत उरनू कडेरी हो बिंदू माधव आमगेले मठा यद्राक स्थापन जाले. किंतु मूलस्थान आमगेल मठा यद्रानी मूलस्थान हेचीच आमगेल मठा बगलेनची बिंदू माधव आशिल्लो किंतु आज बिंदू माधव आमगेल यद्राक येवन घेवन बशिल्लो आसा. म्हळ्यार तेन्ना कालाक तसल एक मतांतर आशिल्ले मस्ती ते धांदळी जाल्ले हे तुमकांही गोत आसा इतिहासांत वयके नोंद आसा. आमी विशेष काय हाजेरी सांगका म्हणना ताजे संदर्भार आमी कसन एक विषय सांगेत की म्हळ्यारी तेन्ना औरंगजेबाले कालांतू हांगा मस्त अत्याचार जाता आशिल्ले मस्त देवस्थानाचे ध्वंस आनी जाता आशिल्ले मस्त तितले त्रास जाता आशिल्ले. तेन्ना आमगेल परंपरेचे एक शिष्य स्वामी हांग वाराणसींत आशिल्ले. हेचीच वाराणसी मठांतू आमगेले एक शिष्य स्वामी आमगेले लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामेले शिष्य तांणी लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी
परंपरेचे 9वे स्वामी, आम्ही 24वे आणि लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी 9वे त्यांनी आमगेल मठ परंपरेचे तांगेल शिष्य त्यांनी हंग आशिल्ले. सो त्यांनी हंग आशिलतना हे औरंगजेबाल धांदली आणि जाता आशिल्ले. त्यांनी एक पत्र बरयताचे. शिष्य गुरु पर्तगाळी आसाची. सो पर्तगाळीक एक त्यांनी पत्र बरयताचे. पत्र कसं बरयता की म्हळ्यार एक नंबर थ्रेट टाइप पत्र कश की म्हळ्यार सौम्य पत्र नाही, एकदम सिरियस टाइपची पत्र बरोवन पेटयतात. पत्रान कसं बरयता की म्हळ्यार सानशी रितीर सांगता म्हळ्यार की तुम्ही म्हळ्यार गुरु तुम्ही जर शिष्य वाराणसींत आसाची आणि त्यांनी वाराणसी आशिल्ले निमित्तान शिष्य थंय वाराणसी मठ बरे करून पळोवंक घेताले. उठूची बरे रितीरी वाराणसीन थंय जत्ता म्हूण गेनू स्वाम्यान लेखून गेनू गुरु स्वामी पर्तगाळींत आराम उरता म्हणून जर स्वाम्यान तशी आलोचन केलं म्हळ्यार तर स्वाम्यान पर्तगाळी मेन पुस्तकांतू वाराणसी मठ गेल्ले का बरोवन घेवच्या कडना म्हणून गेनू स्वाम्यान पत्र बरयले. कित्याक की औरंगजेबू उठू एक 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 देवस्थान हे करता आशिल्लो. सो स्वामी थंय तुम्ही आराम उरून गेनो हा शिष्य आराम पळयताले वाराणसी मठ म्हणून गेन लेखून गेनू तुम्ही थंय आराम उरले म्हळ्यार हे वाराणसी मठ गेल्ले लेखाक जम करून घ्या. केंद्र मठ पर्तगाळीनी थंय जम करचे येडना वाराणसी मठ गेले म्हणून गेन कित्याक म्हळ्यार इतले धांदळी तागेल आशिल्ली. तेतून ताबडतोब शिष्यान तसल एक पत्र पेटयल नंतर स्वाम्यान अनेक शिष्याक त्यांनी आश्रम दीक्ष दिल्या. कित्याक की म्हळ्यार प्रयाण कितले की दूर कसन जाता म्हणून गेन वैकेची गोतना मुखारी. तेतून स्वाम्यान अनेक शिष्याक त्यांनी एक आश्रम दीक्ष दिवन गेनू तांणी हांग आयले. हांग येवन गेनू लागी 8 वर्ष हांग उरले. वाराणसीन तू 8 वर्ष हांग उरून गेनू तुम्ही जर गंगा नदी वचा. गंगा नदी हांगा साइड आमगे स्टेप्स आसा ते पडली आणि आमगेले मठाचे मध्य कसन स्टेप्स आसा त्या स्टेप्सांतल्यान तुम्ही सकल देवा. सकल देवताना आमगेले हे मठाचे फाउंडेशन पळया. सकल देवताना हे खर्ची न दरगाला ते फाउंडेशनाक तुम्ही न दरगाला ते लागी फाउंडेशनाची 33 फीट आसा. कितले 33 फीट शिलामय बांधून गेनू फाउंडेशन 33 फीटाच फाउंडेशन करून ताजे वयर मठ बांधले आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान. त्या काळाचेर कितले वर्ष 8 वर्ष हांग राबून गेनू 33 फीटाचे हांग फाउंडेशन घालून ताजे वयर मठ स्थापन केले. कारण कसन की म्हळ्यार फाल्यां कसने कोणेय आयल्यार वैकेची खंयचे रितीर वैके ध्वंस जायना अशी उरकाम म्हळ्यार 4 हस्तीन पाडेल्यार वैके पाडचे जायना तशी स्वाम्यान आलोचन करून गेनू घट्टमुट्ट बांधून गेनू 33 फीट त्यांनी फाउंडेशन तेन्ना कालांक घालून दिले. अनेक दुसरे कसन की म्हळ्यार गंगा केन्ना चड जाता केन्ना कमी जाता कोणाकय एक्सपेक्ट करचेक जायना. एकदम वयर आयले कितें हे केले. किंतु आज पर्यंत आम्ही खंय फाउंडेशन घाले त्या फाउंडेशना लेवला पर्यंत केन्नाही गंगा न्हंय हांगा आयला. म्हळ्यार त्या स्वाम्याला आलोचना की फाल्याक आम्ही आनीकच चड सकल बांधले म्हळ्यार फाल्यां गंगा उदक भितर येवचे चान्सीस उरताले. गंगा नदीचे केन्ना प्रवाह चड जाता कळना. किंतु चड वैरी बांधून दवरले म्हळ्यार फाल्यां केन्नाही आमगेले यात्रिक आयल्यार वैके त्रास जायना म्हणलो उद्देशान स्वाम्यान थंय तुलेन वयर तुलेन फाउंडेशन हाडले. आतां आमगेल्या येद्राक एक मठ आसा थंय पळया तुमी आतां वचून थोडे 1 फ्लोर उदक बुडता 1 फ्लोर उदक बुडून वता. सो स्वाम्यान तेन्ना आलोचन करून गेनू 33 फीट हे केले. आजी ते कितलेही गंगा चड प्रवाह आयल्यार वैकेची थंय हे जतविना मठा भितर उदक येवचे तसले संदर्भ ना. सो ते आलोचन करून लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान वापस हांगा मठाचे रक्षण केल्लें आसा. नारायण तीर्थ स्वाम्यान 1 चातुर्मास हांग केले. आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान 8 वर्ष हांगा आशिल्ले निमित्तान 8 चातुर्मास तांगेले हांग जाले. कडे वापस तांकां पर्तगाळी पावचेक जालें ना. तांणी वापस नासिकाक वता आशिल्तना थंय तांणी वृंदावनस्थ जाले. म्हळ्यार एकदां तांणी पर्तगाळींतल्यान भायर सोडून वाराणसी येवन वापस पर्तगाळी वापस तांकां पावचेक जालें ना.
अंतिम जावन तांणी नाशिकांतूची तांगेले निर्याण जाले. त्या निमित्तान नाशिकांतू लक्ष्मी नारायण भवन म्हणून तुम्ही आयकल उरताले. त्याची स्वाम्याले नावावेरीची थंय भवन दवरिल्लें आसा. तदनंतर परंपरेचे 17वे स्वामे आनंद तीर्थ स्वामे. ते आनंद तीर्थ स्वाम्यान वैकेची हांगा दोन वर्षाचे चातुर्मास हांग केल्लो आसा. तदनंतर आमगेले 18वे स्वामे श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हांगा एक चातुर्मास केले. तदनंतर आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान 3 चातुर्मास हांगा केले. आता आमगेले हांतू आता प्रथम चातुर्मास हांगा घडता आसा. त्या नैशीची पूर्वाश्रमांत 2015 एक महिना वास्तव हांगा केल्ले. 2 महिना आम्ही 2015 सावन 2014 काही चातुर्मासा भायर गेले ना. 2015 एक महिने आम्ही हांगा चातुर्मास आयले. 2016 मंगळूर फुल चातुर्मास आशिल्ले आणि थंयची आमगेले शिष्य स्विकाराचे डिक्लरेशन मंगळूरांतूची घडिले. सो आमकां आजही याद आसा आम्ही एक महिने हांगा वास्तव केल्ले आणि तेन्ना बिंदू माधव, काशी विश्वनाथ, कालभैरव, गंगा स्नान इत्यादी उठू कोरसून स्वाम्यान वापस आमकां पर्तगाळी पेटयल्ले. सो आजही आमकां उडगास आसा. वापस 10 वर्षांनंतर आमगेले हे पिठारोहण जाले नंतर प्रथम चातुर्मास आम्ही हांगा करत आसाची. अनेक हे वाराणसी मठाचे मुख्य एक म्हळ्यार आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले एक भावना. तुम्ही आमगेले चातुर्मास इन्विटेशनांत पळयले उरताले. एक थंय सेवा बुकिंगांतू थंय सहस्र ब्राह्मण भोजन सेवा म्हणून बरयल्लें आसा. अर्थात 1000 ब्राह्मणांक भोजन घालचे. त्या कशी म्हळ्यार हरशी भोजन न्ही, तांकां गंध पुष्प उठू दक्षिणा उठू दिवन घेवन तांकां भोजन घालचे. ब्राह्मण संतर्पण टायप. किंतु ताके क्रम कशे आसा त्या क्रमा प्रमाणे करचे. आजीची ताजे संकल्प घेतिल्लो आसा. फाल्ले तुलेन ब्राह्मणांक ब्राह्मण भोजन इत्यादी विष्णू सहस्रनामाचे एक एक नाव तांकां हे करून आवाहन करून घेवन अशी आमी एक चिंतन करून घेवन तांकां भोजन घालची एक व्यवस्था आसा. त्या दवरचे कारण पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी. कित्याक की म्हळ्यार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक आमगेले हे वाराणसी क्षेत्रांतू अन्नछत्र जाता उरका म्हणून तांगेले मन आशिल्ले. केन्नाची कोणेही लोक आयल्यार वैकेची हांगा अन्नदान अन्नछत्र जाव का म्हणून पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीला एक संकल्प. त्या संकल्प परिपूर्ण जावच कितेरी काशी रायाक 6000 रुपये दिले. काशी रायाक 18th सेंचुरींतू 6000 रुपये. तेन्ना काला 6000 म्हळ्यार कितले पळया. आता 6000 कितले आणि तेन्ना 6000 पळया. सो तेन्ना कालाक आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीन 6000 रुपये काशी रायाक दिले की हांगा आमगेले हंतू मठांतू कोणे तरी आयल्यारी अन्नछत्र जाव का अन्नदान जाव का म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमगेले समाजात लोक कोणे हांगा चड नाशिल्ले. तातूंत काशी रायाकची तो राय न्हिवे तो उठू सांबाळून घेता म्हळ्यार उद्देशान रायाकची 6000 रुपये दिले. म्हळ्यार ताजी वाडीन कसन जाता ते जावचे म्हणून. आणि फॉलोअप पैकी बरे करता आशिल्ले स्वामी. प्रति पंता हांगा पत्र बरोवचे आणि कायम तांगेले एक 5-6 विशय कॉमन. तंतू गंगा न्हंयचे उदक खंय वयर आयले कडेरी पावस कितले पडले हांगा बनारसाचे हांगा शाल आनी बरे हे आशिल्ले फेमस आशिल्ले. सो स्वामी हे केलो पंता दाट झरीचे बॉर्डर आशिल्ले तसले शाल कोरोसून घेवन हांगा पेटया. खंयचे तरी भायर गेलतना ना कोणे आयलतना तांकां खंय तरी उपयोगाक दिव का म्हणून अशी एक मन आशिल्तना शाल आनी हाडचे. आनी हांगा प्रति एक धान्याचे हाजी रेट कितलो आसा ताजी रेट कसन आसा कितले आसा एक चौकशी म्हळ्यार अन्नछत्र चल का न्ही. सो कितले पयशे आमी पेटो का हे उठूची विचार करून घेवन स्वामी पत्र पेटयता. म्हणजे एक पत्रांतू उठू विशयत आशिल्ले. सो तितलेक स्वामीले ज्ञान आशिल्ले. ते 6000 हाका दिले रायाक. ताणें 1-2 वर्ष कसकी केले कडेर तुला बंद केले ताणें केल्लें ना ताणें. सो केल्लें ना कडेरी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी गत जाले. कडेरी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी पिठेर आयले. तेन्नाची आमगेले एक मठाचे एक संदर्भांत व्हड एक विशय जाता आशिल्ले निमित्तान पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीक चड हांगा
मन दिवन गेनु ना चड हांगा तांगेले एकाग्रत हांग दिवचे तांग जलना ते व्हड विषय ते सो त्या निमित्तान तांक हांगा चड हे करचे जलना कडे पद्मनाभ तीर्थ स्वामी तांनी वैकेची प्रयत्न केले तदनंतर इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन परदेश गमन केले गोतच तुमका इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन परदेश गमन केले लोकांक शुद्धी विचार आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन प्रस्ताव केले कडे ते समाजांत प्रचार वैकेची तांनी केले सो फर्स्ट कोणाक ते शुद्धाचार केले कोणाक फर्स्ट शुद्धाचार केलो तो राव आशिल्लो बहादूर म्हणून गेनु तो राव आशिल्लो सो ताका पुंडलीकराव बहादूर तागेलें नांव पुंडलीकराव बहादूर आशिल्लें सो ताका स्वामीन 1905 आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन ताका शुद्धी दिले किंतु तो पुंडलीकराव बहादूर सामान्य व्यक्ती नहीं तो लंडन वचून बॅरिस्टर इन लॉ करून आयिल्लो व्यक्ती तो लंडन वचून बॅरिस्टर इन लॉ कोण लंडनांत वचून एडवोकेट करून येता ताका बॅरिस्टर इन लॉ म्हणटाचे इंडियान शिकल्यार खाली वकील मात्र एडवोकेट म्हणून मात्र ताका बॅरिस्टर म्हणनाचे कोण लंडनांत शिकता ताका बॅरिस्टर म्हणून सांगता आमगेलो महात्मा गांधीक वैके बॅरिस्टर म्हणून सांगताचे कित्याक म्हळ्यार लंडना वचून घेवन लॉ शिकून घेणे सो हो पुंडलीकराव बहादूर लंडना वचून घेवन बॅरिस्टर इन लॉ केले त्या निमित्तान परदेश गमन केलें ताणें पुंडलीकराव बहादुरान ते लंडनांत वचून लॉ शिका म्हळ्यार कितें री तो परदेश गमन केले वापस आयले तेन्ना घेतिल्ला इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन शुद्धाचार केले ताका मुक्त केले हांतुल्यान हे करून घेवन वापस ताका ग्रहण केले आतां कसं तरी जावं का न्ही हो एडवोकेट शिकिल्ला जेन्ना रायल वटू डायरेक्ट केस काय लढोवचे जायना स्वामीन हाका अपॉइंटमेंट केले तूं लढो का म्हणून काशी रायल विरुद्ध तूं हे केस लढो का म्हणून आणि हाकाय उमेद आयले खंच स्वाम्यान मागील कितें री परदेश गेलेल्या व्यक्तीक शुद्धाचार कोण दिले स्वाम्यान सांगितले हे काम करू का म्हणून घेनु ताणें काशी रायाचेर केस घालून घेनु ते 6,000 रुपया वापस हाडची तशी ताणें व्यवस्था करून घेवन दिले सो अशी हे जावन घेन एक हे काशीक संबंध पाविल विषय पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हांगा पैसे दिले हांगा अन्नछत्र जावका म्हळे ते चलिल ना आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन वापस ते पैसे हाडूसून घेतले सो अशी एक जाले त्या उडगासा कितीर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक अन्नछत्र हांगा जावका म्हळे उद्देशान आमी हांगा तांगेल उडगासा कितेरी सहस्र ब्राह्मण भोजन सेवा आमी हांगा घडूसून घेतले कित्याक की म्हळ्यार त्या सेव केल्ले निमित्तान पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक वैकेची एक गौरव प्राप्त जावो म्हळ्यार उद्देशान आमी हे केले तुमी उट्टलोकान स्वामेल चातुर्मास है आमगेल चातुर्मास नहीं औंदू वर्ष है आमगेल चातुर्मास नहीं है औंदू वर्ष सर्व ही 24 स्वामेलेची चातुर्मास म्हणून घेनो आम्ही ग्रहण करता त्या निमित्तान आईचे दिवसाक कसन केले की म्हळ्यार परंपरेचे मध्वाष्टक अर्थात हे वैष्णव मत प्रचार केलेले तसले ना हे सिद्धांत प्रतिष्ठापन केलेले तसले मध्वाचार्याले मध्वाष्टक आम्ही हे केले तदनंतर परंपरेचे सर्व ही 23 स्वामेले मठ परंपरे कसन एक चरम श्लोक असा त्या चरम श्लोकाचे पठण केले किते की म्हळ्यार हे आमगेले चातुर्मास न्ही परंपरे सर्व ही स्वामेले चातुर्मास म्हळ्यार उद्देशान आज ते परंपरेचे सर्व ही चरम श्लोक हांगा पठण करूनच खरे संका दिले राम नाम जप कर प्लानिंग नाशिले किंतु देवान राम नाम कोण गेलो लाईट हाडू संदिले सात तुमगेले कपडे राम नाम म्हण पुढे लाईट येता खरेची आमगेले संकल्प नाशिले त्यामुळे उठू लोकांक धग जाता आशिले आशीर्वचन करून बिगी पेटोच म्हणून आमी लेखत आशिले किंतु देवान आयच्या दिवसाक तागेले द्राकाची 50-50 कोटी चेक राम नाम जप वैक्य करूसून घेतलं पळय देवान कशी एक करचे
उदय बद्री परंपरा चलेल्या आहे म्हणून अखंड रीतीने परंपरा चलेल्या आहे म्हणून एक द्योतक आणि ते 50-50 वर्षांतून त्या 24 स्वाम्यान कसन केले की मिळाली चक्र शंख अर्थात वैष्णव धर्माचे आणि हनुमंत मिळाली मध्व सिद्धांत प्रचार केले म्हणले उद्देशानं त्या चक्र शंख आणि हनुमंत दोवर गेलो आणि आता लास्ट सार्ध पंचशतमानोत्सवाक येऊन गेन पावल्याची म्हणून गेलो सांगची तशी हे एक लांछन निर्माण केलं होता आणि हाजे कसं नासा त्याचे एक छानशी व्हिडिओ क्लिप आमगेले सोशल मीडिया टीमाने त्यांनी हे केलं असा आणि हे एक लांछन करचक आमगेलोची शिर्सीचो कृष्ण किणी रामू किणीलो सुपुत्र कृष्ण किणी ताणे हे एक डिझाइन ताणे हे करून गेलो हे एक लांछन करूसून दिलं असा आज तो हांग ना किंतु ताणे एक परिश्रम करून ताणे हे लांछन मठाच किती ताणे एक हे केलं असा आणि हे आमगेले मुख्य आमगेले इन्विटेशन आर वैकेची हे लांछन योचसा सो तुमके कळ कानी नाजले हे कसं मारे टाइम सर की म्हणून तुमक दिसताले सो त्या तिलक अक्षत अंगार त्या देवाक आम्ही दाखयताची त्याची 24 स्वाम्या डिनोट करता त्या मोठ्या लोकांना दंड धरले 50-50 अखंड परंपरा चलेले चक्रशंख मिळे वैष्णव धर्म त्यांनी आणि मध्वाचार्य मिळाली आमगेले हनुमा मध्व भीम सो त्यातून हनुमंत आमगेलो मठाचो आम्ही केन्नाय सिम्बॉल म्हणून आम्ही सांगताची सो एम्ब्लम म्हणताची सो एम्ब्लम वैके जालो आणि आम्ही मध्व सिद्धांत प्रचार करते तसं आमगेल परंपरा म्हणून वैकेची दाखवचे जाता आम्हाला किती हे उठूची मनान तू कॉन्सेप्ट दोर गेलो हे लांछन केल्या विना कसकी कलर फिल करची किती आम्ही हे केला आणि ते ऑरेंज कलर किती की म्हणजे संन्यासी धर्म परिपालन केले त्याने कावी वस्त्र धारण केले म्हणून उद्देशानं त्याची कलर दिला नाजल खंच कलर किती की असा किंतु आमक जो कशी कलर ह्याची त्या निमित्तानं त्या कलर दोन गेलो आम्ही हे लांछन केलं असा सो हाचे कसं एक चित्रीकरण असा ते मुकाबील दिवसांतू सोशल मीडिया टीम अपलोड करताले तेन्ना तुम्ही ऐकूचे जाता किंतु आईची दिवसाक चढ आणि समय ज्ञानाची मस्त अनानुकूल जाल्यार वैकेची तुम्ही हांग येऊन गेलो हाल्या दिवसाक मस्त लोकांक सेवा असा भिक्षा सेवा असा केलो लोक तीर्थ श्राद्ध करच्याक त्यांनी हे केलं असा केलो लोकांना शालिग्राम पूज असा सहस्र ब्राह्मण भोजनाचे सेवा असा सो प्रत्येक सेवेक क्लप्त समयाचेरी तुम्ही येऊन गेलो त्या समयाचेरी तुम्ही त्या सहकार दिवका म्हणून ह्या संदर्भात मी सूचना व्यक्त करताची तशी विशेष जाऊन गेलो वाराणसी क्षेत्रांतूची देवालय जर मनांत असा आमगेल मनांती असा की आमगेले चातुर्मास अवधी परिपूर्ण जाऊच पहिलेची 50 कोटी रामतारक मंत्र जप आमगा जाऊच तसं लक्षण असा किंतु सर्व लोकांना सहकार केल्यारी आमगेले 50 वर्ष जल तसले मठात असतानाची 50 कोटी जल्ल्या एक संदर्भ निर्माण जाऊच तसले हम असाच्या मी लगी आता 50 कोटी तुलेना आता 489 कोटी हंगपर्यंत जल्लसा 61 कोटी मात्र बाकी असा मुकाविले आणि कितलेक आमगेले एक 5 वार आमगेले चातुर्मास अवधी असा सो 5 वाराच्या अवधीत एक ना 7 वाराची अवधी असा त्या 7 वाराच्या अवधीत तू अवश्य जाताले म्हणले एक विश्वास असा थोडे परिश्रम करून गेलो
मठात हांगा असतानाची 50 कोटी जाल्लेरी बिंदू माधवाक लक्ष्मीनारायणाक रामदेवाकची समर्पण केलं तशी जाता म्हणून आम्ही आलोचन केलं असा आणि हांगा स्थान वैकेची वाराणसी क्षेत्रांत वैकेची आता निरंतर स्वामी चातुर्मास जावेपर्यंत हांग वैकेची राम नाम जप दवर घेतील असा जल तिथले आम्ही प्रयत्न करता असाची मुखार अयोध्या वच असा थंय वैके करता असा बद्री वच असा थंय वैके करचा आमकां मना असा सो जल तिथले कुटुकडे राम नाम जप करचा आम्ही व्यवस्थित केले आज मुकाबील कसं नसा अभियान जल नंतर कसं करचं असा ते मुकाबीले चातुर्मास कालावधीत तू खंयचे तरी एक दिवस आम्ही सांगताची आता एक जाऊ म्हणून आम्ही प्रयत्न करता असाची किंतु आईच्या दिवसाक अत्यंत भक्तिभावानं स्वामी चातुर्मास्य व्रत म्हळे किती अनेक घुडतुलेना अनेक गावतुले लोक आयले असाची आई तसंच सर्वही समाज बांधवांक रामदेव वीर विठ्ठलाला आशीर्वाद बिंदू माधवाले संपूर्ण अनुग्रह तशी काशी विश्वनाथाल देवाल वैके संपूर्ण अनुग्रह सर्व समाज बांधवांक प्राप्त जावो तशीची विशेष जाऊन जे समाज बांधवांक आयले आणि तुमगेले पित्रांक तृप्त जाव कामळ किती कसन तुम्ही एक तीर्थ श्राद्ध करतात ते तीर्थ श्राद्ध केले निमित्तान तुमगे मालगड सर्वही संतृप्त जावो म्हणून या संदर्भात आम्ही आशीर्वाद करतात की त्यामुळे त्यांनी संतृप्त जाव मिळाली तुमगेले कुटुंबाचे अभिवृद्धी जाता तर पुन्हा या चातुर्मास अवधींतू तुम्ही तांक दिले तसले तर्पण की तीर्थ श्राद्ध केले निमित्तानं तुमगे सर्वही पित्र त्यांनी सर्वही तृप्त जावो म्हणून या संदर्भात आम्ही आशीर्वाद करतात आणि कोण कोण तीर्थ श्राद्ध करत असा त्यांनी मालगड कोण कोण मरण झालेलं असा गेलेलं असाची त्यांनी सर्व लोकांना एक नाव एक कागदाने नाजेल एक फॉर्म केलेलं असा त्या फॉर्मात बरोवून घेतलेली तुमका त्या पिंड प्रदान करताना कितले पिंड कर का म्हणले तुमका एक पहिले एक मनात तो आलोचन येता त्याप्रमाणे तुमकाही इझी जाता वैदिकांपैकीची अनुकूल जाता त्यांची जी बाकीचे सहस्र ब्राह्मण भोजनाची बाकीचे सर्वही सेवेचे वैदिक त्यावेळी तुमका मार्गदर्शन करताले पुन्हा तुम्ही सर्व लोकांना आईल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगे घरांतू तुम्ही करता असेल उद्योग व्यवसायांतू ते निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राहो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगल घडे त्याची श्री कृष्णार्पण.